वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? तो आयज आसा संडे आणि सकाळी 9 जाला. नुस्तें हाडपाक गेल्लें हांव. तो खबर आहा न्ही, आतां लागीं नुस्तें शॉप ओपन जाला. बरें जालें मातशें. गेल्लें हांव नुस्तें हाडपाक, घेवन येयला. दाखयता तुमकां मागीर. तो इसवण आनी हें हाडला कालवा. कालवा तो आतां घेवन येतलो. कित्याक खबर आहा, आतां आमी जें नुस्तें हाडटा पळय थंयच्यान तेजें आनी एक शॉप आहा. ते कालवा त्या शॉपार आहा खंय. सो सांगलां हांवें कालवा तो आतां मागीर हाडून दितलो खंय. इसवण घेवन येयला आमी. बरें बरें फ्रेश आहा. सो पळोवया आयज कितें जाता तें. एक्चुअली म्हाज्या कितें दुसरें कितें प्लॅन आसलेलें करपाक, पण तें म्हाका नुस्तें मेळोंक ना. सो असं म्हणलें नेक्स्ट टायम शेअर करतलें. ओके, तो जस्ट वचून येयले आमी आतां. वचून नुस्तें घेवन येयलें आनी हांगा बसला पप्पा. हाय म्हणून सगळ्यांक हाय. हय, वचून आयलो इव्हेंटाक, म्हणजे सेटअप करून आयला. आतां केन्ना वयतलो? दनपारां वयतलो. ते घराच येवन न्हिदला, उठोंक ना. सो म्हटलें शॉपार परत वयता आमी. भाजी कितें आहा पळोवपाक. हेका न्ही भाजी जाय जेवणाक. वेज हेका भाजी जाय, नाजाल्यार जेता भाजी ना तो फाल्यां सगळें बंद कर शॉप बीन न्ही. शॉप म्हणजे मटन शॉप, चिकन शॉप, मटन शॉप, चिकन शॉप सगळें बंद. अशें आयकलां खंय फाल्यां हें न्ही राम कितें अयोध्यान टेंपल बांदला न्ही. फाल्यां प्राण प्रतिश्ठा आसा. सो आमच्या कॉलनी बारीकशे प्रोग्राम आसा. दाखयता तुमकां फाल्यां. ओके चलया. मम्मी मेळोंक मम्मी बसला हांगा. आई सगळें हाय म्हण. तर आमच्या कॉलनींनी हांगा पळय सगळें फ्लॅग लायला श्रीरामाचे. तेवटेन सगळें लायला. मम्मी म्हणटा फाल्यांच्यान खंय वॉकिंग येवया का सकाळी. घरा आमची मशीन आहा पडला. स्टार्टिंग करतले आमी वॉकिंग मशिनान. मागीर इथे सोडलें न्ही मागीर मूड येना करपाक. पण हांगासर आमच्या कॉलनींनी बरो स्पेस आहा. 1-2 राउंड मारले न्ही पुरो खूब जालें. पळोवया येवया. मम्मीने हांव सकाळी रिसीव गेलो की हांगा येवपाचें एक राउंड मारपाक. हय, भाजी कांय ना हांगासर. एक्चुली न्ही भाजी न्ही 10 सुमार येता. सो आमी बेगिना येयला, 9 जालीं आतां. सो चिटकी घेतला. पालक आसा, मुळे आसा मगे. मुळे आहा मुळे. आतां म्हणली खंय पप्पाक ताका नुस्तें जेवणा वांगडा आनी भाजी जाय शिवन. आतां मुळ्याची भाजी करया. हां फाल्यां शॉप बंद खंय. तो आयज सकाळी ब्रेकफास्ट काय करूं ना. बिस्कीट आनी च्या पिल्ले. सो आमच्या कॉलनीन एक येता पाववालो. जस्ट आमकां मेळ्ळो तो पाव घेतला आनी ताटी आसा गाडे. ऑमलेट पाव करून खाता. सो फाल्यांच्यान स्टार्ट आमची. फाल्यां ना फाल्यां हॉलिडे. फाल्यां रित्वी घरा आसतलो. मंगळारच्यान आमचें स्टार्ट. ना हांव येता वॉकिंग करा मातशें बरें. हांव आनी मम्मी दोगां वांगडा येता. पण ट्युजडेच्यान हेमी सकाळ फुडें. अक्षर हाय म्हण. अक्षर आयला खेळपाक आनी हेमी हांगासर हावजी खेळटा. काल बर्थडेक गेल्ले न्ही ते हें मेळ्ळा आमकां रितिकाक रिटर्न गिफ्ट. म्हाका खूब आवडटा हावजी गेम खेळपाक. खेळा. सर आमी या किचनान. तू कितें करता? हो पिक्चर पळयता खंय. 1000 पिक्चर. एक लायता चेंज करता. आतां लायन पिक्चर पळयता मागीर डायनासोर पिक्चर पळयतलो. सो आतां आमचें सेकंड टायम ब्रेकफास्ट. ऑमलेट पाव. तो हें आसा ऑमलेट पाव. म्हाका न्ही पावाच्या वयर अशें ऑमलेट घालून खावपाक खूब आवडटा. हांव बी. अक्षर नाका खंय च्या आनी पाव. च्या पिवन येयला खायता. अक्षर पिना वचपा आलो. तें जालें खंय ब्रेकफास्ट. ओके तो ब्रेकफास्ट करता मागीर मेळटा तुमकां. सो आयज आमी नुस्तें हाडपाक गेल्ली पळय थंयसर म्हाका मिशेली अफन्सो जेणे म्हाका सांगलें पळय थंय फिश ओपन केला म्हणून डॅडी मेळ्ळो म्हाका आनी तो म्हाका वळखलो. तो थंयच रावता खंय तो मिशेली अफन्सो डॅडी वळखलो म्हाका. तो येयल्लो नुस्तें व्हरपाक. तूं न्हिदलो मरे. तूं न्हिदलो. आमी हांव आनी मम्मी बेगिना गेली नुस्तें सोंपता म्हूण बेगिना. सो बेगिना गेल्ली आमी. सो कालवा आतां हाडून हाडलें. कालवा हाडटा म्हटल्याने. घरची न्ही सगळी कामां जाल्ली आसा. सो आतां हांव आयला किचनान. तो आयज न्ही हांव एक थाली रेसिपी शेअर करतलें. ओके किंगफीश हाडला न्ही चितलें की जाल्यार आयज थाली करया. किंगफीश थाली. ओके तो पयलीं न्ही हांव किंगफीश बी सगळें क्लीन करून दवरला हांवें. मीठ बी लावन दवरला. कालवा बी हांवें क्लीन करून दवरला. सो पयलीं म्हटलें आतां म्हाका न्हावपाक वचूंक जाय. सो पयलीं म्हटलें मसालो दाखयता. किंगफीश करी करतलें.
कित्याक ते ग्रायंडर घालून जाली मातसो टायम लागता ते मसालो तुमकां दाखयता मागीर हांव वयतलें न्हांवपाक. ओके तुमकां दाखयता किंगफीश करी आमकां कितें कितें मसाले लागता. तो हें पळयात बोडका बी आसता न्ही किंगफीशचे बोडका बीन आनी धाकटे धाकटे पीस आहा पळय ते हांव हुमण करतलें करी करतलें आनी हांगासर पळयात हें फ्राय करतलें. फ्रेश आहा किंगफीश सांगू तुमकां इतलें फ्रेश आहा सामकें फ्रेश आहा नुस्तें. आनी हें पळयात कालवां हें सगळें क्लीन करून दवरलां हांवें हेका आनी दोगांयकूय न्ही आमी मीठ लावन दवरलां. आनी हांगासर पळया किंगफीश करीक आमकां कितें कितें लागतलें तें हांगासर एक नाल्ल मगे अर्दो केक अर्दो वळ घेतला हांगासर. आनी हांगा घेतला एक व्हडलो चमचो मेथी सॉरी हांगा घेतला एक व्हडलो चमचो कोथमीर अर्दो चमचो हळदी पावडर अर्दो कांदो घेतला आनी हांगा बेडगी मिरसांगो घेतला. ओके सो हांगासर न्ही आमटान घालचें ना हांव कोकम घालतलें जेन्ना करी करतलें पळय तेन्ना कोकम घालतलें हांव. तुमी जाय जाल्यार मसालो वाटच्या टायमार न्ही आमटान घालूं शकता. हांव आमटान घालचें ना कोकम घालतलें. आतां हें सगळें आहा पळय सोय बी सगळें आमकां ग्रायंडरान घालून थोडेंशें उदक घालून न्ही फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. ओके तो हांगासर न्ही पळयात मसालो रेडी आसा. आतां करया आमी इसवणाचें हुमण. सो आतां हुमण न्ही मातयेच्या आयदनान करता. आतां तातूंत घालता तेल कितलें गे 2 चमचो तेल. तो तेल हांगा तापलेलें आसा. आतां घालता कांदे. तो एक कांदो न्ही चॉप करून घेतला. आतां घालता एक घेतला एक हरवी मिरसांगो बरें ताका फ्राय करून घ्या म्हणजे चड ब्रावन करनाकात एक 2 मिनटांनी ताका फ्राय करून घ्या. सो आतां न्ही हातूंत घालता आलें. सो आलें न्ही मातशें क्रश करून घेतला. आलें घातला न्ही बरो टेस्ट येता करीक. बरें मिक्स करून घ्या. सो कांदो बिनो हांगा बरो भाजलेलो आसा. सो आतां घालता मसाला. तो ग्रायंडरान मसालो लायलो न्ही तातूंत उदीक घातला आनी तुमकां करी न्ही जितलें पातळ किंवा दाट जाय न्ही त्या हिशोबान तुमी उदक घालात. जो आनीक उदक घालता मातशें दाट आहा तें. सो हांगासर पळयात हें परफेक्ट आसा पातळ करून घेतला. आतां तातूंत घालता कोक्कम. सो आमी आमटान घालूंक ना वाटना आतां कोक्कम घालता घाल. सो आतां न्ही आमकां बरें खतखतो हाडूंक जाय. सो मीठ घालता राव मीठ घालून एका बरें खतखतो हाडूंक जाय. तो हांगा घालता चवीनुसार मीठ आनी एका आतां बरें खतखतो हाडया. हुमणाक न्ही हांवें हेड मागीर बारीक बारीक पिसीस आहा पळय ते घेतला हांवें आनी एका मीठ लावन दवरलेलें. आनी हे पळयात हुमणाक न्ही बरें खतखतो आयिल्लो आसा. आतां न्ही आमी हितून किंगफीश घालया. सो बरो खतखतो आयिल्लो आसा. आतां घालता हांव पिसीस. तो नुस्तें हांवें सगळें घातलेलें आसा. आतां न्ही एका बरें एक 5 मिनटांनी बरें उकळ येवंक जाय की आमकां चड वेळ ताका शिजयलें न्ही तें नुस्तें मागीर पिसळटलें. चड आमकां कूक करूंक जायना की तें ऑलरेडी शिजता मागीर तें. सो एक 5 मिनटां पुरो एक मातशें बरें खतखतो हाडया. पळयात इसवणाच्या हुमणाक न्ही बरें खतखतो आयिल्लो आसा. दाखयता तुमकां हें पळयात सांगा किंगफीश करी रेडी. हें पळय करता आमी मुळ्याची भाजी. सो मुळे आनी हे पाला अशे बारीक कट करून घेतला. आनी हांगासर पळयात हें आसा तूर दाळ न्ही मातशें भिजत दवरलेले. ओके सो हांगासर तूर दाळ घेतला 2 कांदे घेतला चॉप करून मिरसांगो घेतला लसूण घेतला आनी थोडेशें सोय घेतला. सो हें न्ही पयलीं सगळें हितून घालता आनी मिक्स करून दवरता. सो हेका न्ही आमी फोडणी बी मारना. हें आमच्या भशेन आमी अशें करतात. हें सगळें घालून थोडेशें मीठ घालतलें गे. मीठ घालून न्ही आमकां हें गॅसीचे वयर दवरूंक जाय. तें मागीर शिजता. सो आमची हांगा भाजी मागीर रेडी मुळ्याची भाजी. सो चवीनुसार मीठ घालात. सो हांगासर घालता थोडेशें उदक. आतां हें धापून दवरूंक जाय आमकां गॅसीच्या वयर. आतां हें गॅसी वयर दवरलां. आतां हेका बरें शिजोवन घेवंक जाय मागीर आमची भाजी रेडी. तो हांगासर पळयात मुळ्याची भाजी हांगा रेडी आसा. हे तो मुळ्याची भाजी हांगा रेडी. सो आमी करतली सोलकडी ओके पिवपाक जेवणाक. सो हांगासर न्ही 1 कप हें घेतला सोय घेतला 1 कप आनी थोडेशें चड घेतला 1 कप आनी थोडे अर्दो कप 1.5 कप असो सुमार आमी सोय घेतला. आनी हांगासर न्ही कोक्कम न्ही आमी गरम उदकान न्ही भिजत दवरला. ओके बरें हें सोक जातलें गरम उदकान. ओके आतां न्ही हें सायडीन दवरता.
आमकां न्ही आतां वांटण करून घेवंक जाय, वांटूंक जाय हें सोय आनी लसूण आनी 2 हिरवी मिरसांग घालता आनी थोडेशें न्ही हांव जिरा घालता. चड घालना हांव की म्हाका चड जिराचें टेस्ट आवडना, थोडेशें घालता. आतां हें न्ही आमकां बरें वांटून घेवंक जाय, वांटून न्ही तेजो रोस काडून घेवंक जाय. फर्स्ट एक रोस येतलो, मागीर परत ताका उदीक घालून आनी एकदां रोस काडून घेवंक जाय. ओके. आतां हितून न्ही थोडेशें उदक घालून न्ही आमकां एक फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. तर सोय आमचे वांटून जाल्ले आसा, हितून ट्रान्सफर करता. बरें न्ही अशें आमकां प्रेस करून न्ही रस काडून घेवंक जाय. सो हांगासर न्ही हांवें रोस काडून घेतला. तो रोस काडून न्ही हांवें परत मिक्सरान घातला. तातूंत थोडेशें उदक घालून न्ही हें मातशें आनी एकदां मातशें वांटून घेवया. हांवें न्ही रस काडलो आसा. पयलीं फर्स्ट काडलेलें हांवें, मागीर 2दा न्ही परत उदीक घालून मिक्सरान मातशें वांटून न्ही रस काडला. ओके. तो आतां न्ही कोकम आहा पळय तें मातशें हातींनी बरें सूक जाल्लें आसा आनी हातींनी आतां मातशें अशें बरें चिड्डून घेवपाचें. बरें ताका चिड्डून घेयात. सो हांगासर न्ही हें बरें हांवें ज्यूस काडून घेतला, म्हणजे पिळून बरें चिड्डून घेतला. सो आतां न्ही घालतना हांव सगळें घालचें ना, सगळें घातलें न्ही अशें आंबट लागतलें, चॅक करूंक जाय. सो हांगासर हांवें गाळणी घेतला, घालता. पयलीं हांव इतलें घालता, पयलीं हांव मिक्स करून घेता, टेस्ट करून पळयता. मिक्स करा. सो बरें ताका मिक्स करून घ्या. अजून मीठ बीन कांय घालूंक ना हांवें ना. सो हांवें टेस्ट करून पळयला आनी थोडेशें घालता हांव, आनी चड घालना, कित्याक मातशें आंबट लागूंक जाय पिठाना. बस थोडेशें घालता हांव. ओके. सो आतां मिक्स करता. आतां मीठ घालता चवीनुसार. सो मीठ हांगा परफेक्ट आसा. आतां तातूंत घालता कोथमीर. मिक्स करा. सो हांगासर न्ही सोलकडी रेडी. चला आतां करया कालवाचें सुकें. कायल दवरला. तातूंत घालता 2 व्हडलो चमचो तेल. सो पयलीं घालया लसूण. तुम्ही जाय जाल्यार आलं लसूण पेस्ट घालून करूं शकता, पूण लसूण घातल्याने मातशें बरो टेस्ट येता. आतां लसूण न्ही मातशें लायट ब्रावन जायसर भाजून घेवया. तर लसूण हांगा ब्रावन जाल्लो आसा. आतां घालया कांदे. सो हांगासर न्ही 2 कांदे न्ही चॉप करून घेतला. आतां कांदे न्ही मातशें 1-2 मिनटांनी बरें भाजून घेवंक जाय, चड ब्रावन करनाकात. ओके. मातशें 1-2 मिनटां ताका बरें भाजून घेवया. सो कांदो न्ही हांगा 2 मिनटां भाजून घेतले आसा. आतां घालया टोमॅटो. सो हांगासर 1 टोमॅटो घेतला व्हडलोसो, चॉप करून घेतला. बरें ताका मिक्स करात. आनी कांदो न्ही सॉफ्ट जायसर न्ही आमकां मातशें कूक करून घेवंक जाय. थोडेशें मीठ घालता आनी बरें आमकां हें सॉफ्ट जायसर कूक करून घेवंक जाय. सो कांदो न्ही हांगा सॉफ्ट जाल्लो आसा. आतां तातूंत घालता अर्दो चमचो हळदी पावडर आनी हांगा घेतला हांवें 1 व्हडलो चमचो मालवणी मसाला. इफ तुमचे कडेन मालवणी मसाला ना जाल्यार तुमी हळदी पावडर, चिली पावडर आनी गरम मसाला घालून तुमी करूं शकता. तर बरें मिक्स करून घ्या. तो बरें ताका मिक्स करून जाल्लें आसा. आतां तातूंत घालता सोय. तर सोय हांगासर अर्दो कप घेतला. बरें ताका मिक्स करून घ्या. तो बरें मिक्स करून जाल्लें आसा. आतां घाल्या हितून कालवा घाल. बरें ताका मिक्स करून घ्या. तो हें न्ही बरें मिक्स करून जाल्लें आसा. आतां न्ही आमकां हें बरें शिजोवंक जाय. उदक बी घालप ना, कित्याक कालवाक न्ही उदीक सुट्टा हें पळय. सो तेंच उदीक पुरो आमकां शिजपाक. आतां हें धापून न्ही एक बरें 10 मिनटांनी आमकां बरें शिजोवन घेवंक जाय. तो आतां ओपन करया. हांवें न्ही 15 मिनटां लो फ्लेमीन हेका कूक केला. हें पळया उदीक न्ही ड्राय जाल्लें आसा, ताका आपुणूच उदीक सुट्टा. तेंच उदीक पुरो आमकां. सो हांगासर जाल्लें आसा कालवाचें सुकें. सो तातूंत वयर घालता कोथमीर. सो हांगासर आमचें कालवाचें सुकें रेडी. सो आतां न्ही किंगफिशाक न्ही मसालो लावन घेवया. आमगेर न्ही हो रेडीमेड मसालो. ओके. तुमकां हांवें शेअर केल्लेलें हाची रेसिपी. तुमी जाय जाल्यार मिरची पावडर, हळदी पावडर तुमच्या भशेन तुमी अशें लावं शकता. ओके. मिरची पावडर, हळदी पावडर, मागीर हें आनी कितें घालता की आलें लसूण पेस्ट, ओके, लिंबू पिळून न्ही करूं शकता. की हो आमचो रेडीमेड, हो आमी घरा करून दवरता.
आतां न्ही हेका न्ही मसालो लावून दवरता आनी न्ही हेका मीठ लावन दवरलां इसवणाक तो तेका बरें न्ही मसालो लावन दवरात. सो हांगासर न्ही पळयात किंगफिशाक न्ही मसालो लावून दवरला आनी थोड्या वक्तान ताका न्ही फ्राय करया. सो आतां आमी करया सुके बांगड्याची किशमूर. सो हांवें न्ही हांगा 4 बांगडे घेतला. हे न्ही आमची कारवार कुमटा न्ही अशें रुंद करून अशें ताका स्प्रेड करून न्ही सुकयतात. सो हांवें गांवतून हाडलेलें कुमटासून हाडलेलें हें. ओके तो आतां न्ही आमकां एक क्लीन करून घेवंक जाय. ही सालां बी आहा पळय सगळें काडून घेवंक जाय. भायली अशी सालां काडून घेवंक जाय. कांटे बी सगळे काडून घेवंक जाय. ओके हे पळय अशें कसा क्लीन करून घेवंक जाय पळय. ओके सो हांव न्ही एक क्लीन करून घेता. आनी आमकां न्ही अशें मदले न्ही कांटे काडून घेवंक जाय आनी खाताना आमकां लागतले हे पळय अशें. तो हांगासर न्ही सुक्या बांगड्याक बरें क्लीन केला हांवें कांटे बिटे काडून घेतला. सो हांगासर न्ही हांवें एक कायल घेतला. कायलीन तेल घातला आनी हे सगळें आतां सुके बांगडे आहा पळय आमकां बरें भाजून घेवंक जाय. सो हांगासर न्ही सुके बांगडे बरें भाजून जाल्ले आसा. आतां काय काडून एक पेटींग घालून दवरता. मागीर थंड जाले की न्ही हेजे बारीक बारीक पिसीस करूंक जाय थंड जातकूच. तो हांगासर न्ही पळयात बांगडे न्ही हांवें तुकडे करून घेतला बारीक बारीक. ओके आतां करया फुडलो प्रोसेस. आतां तितून घालता एक 2 व्हडलो चमचो तेल. तेल हांगा बरें तापलेलें आसा. आतां घाले कांदे. हांगासर न्ही 2 कांदे हांवें चॉप करून घेतला आनी हांगा घालता एक हिरवी मिरसांगो एकूच घेतला हांवें. आतां कांदो न्ही आमकां एक बरो कूक करून घेवंक जाय 1-2 मिनटां. एक लायट ब्रावन येयसर कलर येयसर. सो आतां घालता हांव थोडेंशें मीठ. कित्याक मीठ न्ही मातशें पळोवन घालता हांव कित्याक आमचे सुके बांगड्याकूय मीठ आसता. सो थोडेंशें घालता हांव आनी मीठ घातल्यार न्ही कांदे मातशे बेगिना शिजतले. सो कांदो न्ही हांगा बरें शिजलेले आसा. आतां घालता हांव सुके बांगडे. बरें मिक्स करून घेयात. हेका बरें मिक्स करून घेतलें आसा. आतां घालया मसाले. हांगा घातला अर्दो चमचो हळदी पावडर. 1 धाकटो चमचो चिली पावडर. जितलें तुमकां तिखट जाय न्ही त्या प्रमाणे तुमी चिली पावडर एड करात. आनी हांगा घातला 1 चमचो हांवें धनिया पावडर घेतला कोथमिरचो पावडर. बरें ताका मिक्स करात. सो आतां घालता हांव कोकोनट सोय. हांगा 2 व्हडले चमचो घेतला हांवें. मिक्स करात. सो आतां घालता 1 धाकटो चमचो लिंबूचो रोस. तुम्ही जाय जाल्यार सोला बी घालूं शकता नाजाल्यार आमटान भिजोवन न्ही पल्प घालूं शकता. ओके बरें मिक्स करात. सो फायनल हितून घालता कोथमीर. पळयात सुक्या बांगड्याची किशमूर रेडी. सो हांगासर न्ही हांवें एक बेश्टें सलाड केला की आमगे कॅबेज नासलेलें. सो हांवें कांदे टमाट लिंबू आनी मिरची पावडर आनी थोडेशें कोथमीर कट करून बरें घालून घेतला. सो हांगासर आमचें अनियन सलाड रेडी. सो आतां न्ही आमी किंगफीश फ्राय करया. सो हांगासर न्ही हांवें रवो घेतला आनी थोडेशें तांदळाचें पीठ हांवें एड केला. तातूंत न्ही फीश न्ही मातशें बरें क्रिस्पी जाता. फायनली जाले माझे सगळे रेडी. फर्स्ट टाइम इतलें केला आयटम. ओके तो आतां न्ही हांव सगळें सेट करता. ऋतीक जेयलो मम्मीन ताका बरयलें आपूण जेयता म्हणपालो की टायम जालो न्ही. ओके हांव सगळें थालीक न्ही सेट करता. रेडी आसा ऐकता. 300 रुपया ओनली. पयली पैसे काड. पैसे भितर 300 रुपया थाली सांगता. ओके डन डन. थाली न्ही 300 रुपया घे. खाऊन सांग सगळ्यांक कशें जालें तें. फर्स्ट टाइम हांवें ट्राय केला किंगफीश बीन म्हणजे थाली अशें फर्स्ट टाइम ट्राय केला हांवें. पण 300 रुपया 2 येता किंगफीश. ऐकता कितें म्हटलें हाणें. पण हे सायज धाकटी आसा म्हूण तुका 2 घातला हांवें. हय हॉटेलांत तुका इतले मोठे मोठे इसवण कापां घालता. तुका 2 घातला. तूं बरें आहा न्ही. तर खाऊन सगळ्यांक सांग कशें जालें तें. कितें रे कित्याक
ऋतिक आज बेगिना भरयले ऋतिक हांगा खेळटा खा हावजी हां मेळा हां चल करी सगळ्यांक सारकें सांग सारकें रिव्यू दी कितें कमी आहा मीठ साखर करी सेम लाईक रेस्टॉरंट वर्कशॉप वर्कशॉप रेस्टॉरंट कार्डचे पडले आता रेस्टॉरंट सिरियस बरं हा सिरियस आणि ते कालवाचे खा भाजी खा कालवाचे खाऊन सांग म्हाका कशें जालें तें आणि किंगफीश फ्रेश आसलेलें आं आयज किंगफीश सामकें फ्रेश आनी तेणें बरें पातळ कापलेलें बरें जाला बरें कालवाचे खा टेस्टी सोलकडी पिवन पळय कित्याक फर्स्ट टायम केला हांवें तशें करना आमगे सोलकडी बीन बऱ्या डिफरंट आवडले का ना हां तुका सांगला ना पप्पान सांगलेलें किशमूर कर म्हणून आमगे सुके सुंगटां संपले न्ही सो सुके बांगड्याचे केले हांवें कोण सांग कर म्हणून तुवें सांगलें म्हाका थँक्यू तूं आतां कितें खालें तुवें सुके सुंगटां सुके बांगड्याचे ओके आतां किशमूर खा बरें ऋत्वीक किशून खाल्लें मगो शुगर घालना रे जाल्यार घालपाक तुमकां जाय जाल्यार तुमी शुगरूय घालूं शकता हितून सोलकडेनी तुमी शुगरूय इल्ले घालूं शकता कांय घालूंक ना बरें आनी कितें खालें तुवें आं सराळ खालें सगळें बरें आहा फंटेस्टीक रेटींग कितें आहा 101 खंय एक एक्स्ट्रा सो आयचो थाली तुमी पयलें आसतलें अशें हांव आनीक थाली बीन घेवन येतलें हां फुडें आयज हांवें फर्स्ट टायम अशें म्हाज्या चॅनलार फर्स्ट टायम हांवें थाली केला हांवें मातशें कितें न्यू करया म्हटलें सदांच तें दाखोवन तुमकां वाज येता न्ही आणि मेन म्हणजे आता नुस्तें लागीं आसा आतां म्हाका टेन्शन ना वचून हाडलें केलें हय का न्ही ओके तो आयचो थाली तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करात शेअर करात आणि माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात ओके आणि थाली तुम्ही ट्राय करात हां कितें जालें राम काय हनुमान रे हां फाल्यां ऋतिक हनुमान जातलो फाल्यांचो ब्लॉग बरें आसतले रातचे ओके जय श्रीराम ओके तो चला आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा शेअर करात आणि माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात ओके तो मेळ्या फालच्या व्हिडिओ तोपर्यंत बाय टेक केअर आई हाय नी घे बाय घे ही पळय बाय बाय